कामाक्षी फॉरेक्स कंपनीचे घोटाळ्याची केस आता उच्च न्यायालयान पावल्या। हालींच ह्या केसीचे दुबावीत निलेश रायकार हाची जामिनाचेर सुटका जाल्ली। आरडीसो खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक। 8 जणांच्या नावान आम्ही एक पेटिशन फायल केला। साबिना फेर्नांडीस, शिवाजी गडगे, आंतोनियो झेवियर मास्कारेनस, अतानासियो दे कोस्टा, जोसिल्डा काब्राल, आयडा फेर्नांडीस, रोमाल्दिना फेर्नांडीस आणि वेरोना कार्डोज। कितें आपण करपाक आयज इतले प्रॉब्लेम जाल्ले हा की हे जे पोलीस पळय इन्वेस्टिगेशन चल्लां ते सारकें ना आनी हाका लागून आमच्या लोकांनी थोड्यांनी टेन्शन घेवन थोडे बाबले डिप्रेशनाक वचून एकलो भुरगो बाळा बोडीचेर मेलो आमचे टेन्शन घेवन आनी एकल्याक भुरग्याक बाळा एक्सिडेंट जालो की दीस रात तो हें चिंतलो आपल्याचे इतलो इन्वेस्टमेंट केला आनी पुलीस सारके केस हें करिना इन्वेस्टिगेशन करना म्हण तोय बाबडो सद्दां आमचे मिटिंगी घेतालो टेन्शनान ताकाय बरें टेन्शन जावन ताका एक्सिडेंट जालो आनी तोय बाळ आयज सोंपलो। अशें करून आमकां एक डिफिकल्टी जाल्या की हो लोक मुखार अशें प्रॉब्लेम जायत म्हण आमी आतां हे स्टेप घेतलां की जाता तितले बेगीन हें आमी हें करचें म्हणून इन्वेस्टिगेशन फास्ट करचें नाजाल्यार आमचे तरी पुलिसां कडेन जाय नाल्यार आमी मागताय CBI कडेन दिवचें।